हे पळय हांगा आतां इलिगल रोड कटींग चालू आसा. वालयेतें बी पळय तालुका बिल्डिंगे ते आतां हांगा कनेक्शन दिवपाक सोदतात. आनी आतां हांव तांकां प्रश्न करतलो की बाबा तुमचे कडेन तुजें नांव कितें रे? ऋषिकेश. तुजे कडेन परमिशन आहा हांगा रोड कट ना करपाचो? ते ए कडल्यान घेतलें परमिशन. परमिशन दाखय पळय म्हाका हाडून. ना येईन तो लेबर तेका. हय तें खंय आहा परमिशन खंय आसा तें तूं दाखय. परमिशन ना म्हाजे कडेन. ना मरे परमिशन पळय बाबा हो तालुकाला पळय हांगा सायट इंजिनियर आसा आनी ताणें पळय सांगलां तेणें परमिशन कांय ना म्हणून. आनी पळय हांगा रोड कटींग चालू आसा. हो रोड सुद्दां पळय हो मुखालो रोड पळय गेलो पळय हो मुन्सिपाल्टीन करून दिल्लो तांकां. आनी पळय तेंचे कडेन खंय परमिशन बी कांय ना खंय. आनी पळय हांगा तो रोड कटींग चालू आसा. तुमचे कडेन आहा रे परमिशन आहा हांगा रोड कट करपाचो? हय तुमी लेबर तुमचे कडेन कांय ना मरे आनी तुमी पळय हांगा परमिशन बी नासतना तुमी आतां हांगा सर्वंटान आमकां आपयल्या हय जालें तुमगे काम करता रे पूण तुमचे कडेन तुमी परमिशन आसपा जाय न्हू हांगा हे कट करपाक. आमी तांकां विचारलें तेमी सांगलें परमिशन आहा. हय. आमी कांय विचारपाक शकना न्हू. हे पळय हांगा हे परमिशन पळय तेगे इंजिनियर सांगता परमिशन बी कांय ना म्हणून हांगा. गव्हर्मेंट सर्वंटान सांगितलें म्हणून आमी करता. हय परमिशन आसपा जाय न्हू दाखोवपा जाय न्हू. दिसवड्या पगार मेळ्ळे आमी. ना तुमगे कांय ना रे पूण तुमचे कडेन परमिशन आसपा जाय न्हू हांगा काम करपाचें. सर एक सांगू तुका ताका परमिशन घेतलें तुमगे ओके आहा ओके म्हणलें ताणें. हय नो प्रॉब्लेम. ओके आमी कितें आहा? बरें आमकां कितें आतां हो रोड पयरो जाल्लो गेल्या त्या वर्साक जाल्लो कितें आहा कांय ना न्हू तुमी तें तुमी खणटले ना कितें जाता हें आतां रोड कट करप रोड कट करतले तुमी वयतले. सांगू तुवें आमकां कामां आपयलें जाल्यार तुगे